येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. खणीवेली सरकारी पुनर्विचार याचिका भायर आयली सर्वोच्च न्यायालयान. सरकारा मुखार आता दोन पर्याय, खण महामंडळ स्थापन करप व पावणी करप, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. बागा रस्त्यांची जाली अवतिकाय. पायपलायनी घाल्या उपरांत रस्त्याची केली नादुरुस्ती. रस्त्यार पडल्यात धोकादायक फोंड. येरादारीक येतात आडमेळी. 2 दिसाच्या रेड अलर्टा उपरांत मंगळारा राज्याक दिला ऑरेंज अलर्ट. 20 ते 24 जुलै मेरेन कांय सुवातींनी घोग्यांनी पडटलो पावस. ओनू उरली गोंयकाराची पंढरपूर वारी. विठ्ठल रखुमाई मंदिरात वचून दिली भक्तिभावाची हाळी. कोरोनाक लागून गोंयांतच मनोवची पडली एकादस. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. खणीचे बाबतींत सादर केल्ल्यो सरकारी पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयान भायर मारल्यात. सरकारान 2 माध्यमांतल्यान खणी सुरू करपाचें थारायिल्लें. एक पर्याय म्हळ्यार खण महामंडळ स्थापना करप आनी दुसरो पर्याय आसा तो पावणेचो. दिल्लीची वारी करून आयिल्ल्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंगळारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिली. खण महामंडळ स्थापन करपाचो मसुदो तयार आसा. येता त्या विधानसभा अधिवेशनात विधेयक पास करून गोंयच्यो खणी चालू करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. महामंडळ आनी पावणेच्या माध्यमांतल्यान खण वाठारांतले उपक्रम चालीक लावपा खातीर खण संचालकाक कामाक लायतले अशें ताणें सांगलें. सुप्रीम कोर्टांतले मायनिंग मॅटर which is Honorable Supreme Court of India has dismissed the review petition filed by the state of Goa and private company. Supreme Courtan तो हो निर्णय आम्ही ऑनर करता आणि तांच्यांनी म्हटलं त्या प्रमाणे डिले 20 ते 26 महिन्यांनी ह्या डिले जाल्लो आसा म्हणून तांच्यांनी हे जे आहा ते डिसमिस केला. गोंयच्यो खणी बंद जावपाक काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत पुरायपणान जबाबदार आशिल्ल्याचे प्रमोद सावंत सांगता. 2007त खण लिजांचे नूतनीकरण केल्ले जाल्यार गोंयचेर ही पाळी येवचीच नासली अशें ताचें म्हणणें. जरी केले आसत जाल्यार आमचे कडल्यान आमी मायनिंग कॉर्पोरेशन फॉर्म करपाचें ऑलरेडी फक्त घोशीत करूंक ना, तर परवाच्या आमच्या असेंब्लीत पुराय ताजो ड्राफ्ट आनी हें सगळें कंप्लीट जालें. बील पास जें आसा हें परवाच्या असेंब्लीत बील पास जाता आनी जेणे करून मायनिंग कॉर्पोरेशनच्या वतीन परत एकदां नेटांत मायनिंग सुरू करपा खातीर बोथ द ऑप्शन मायनिंग कॉर्पोरेशन आनी ऑक्शन ऑफ द मायनिंग लिजीस सो डॅट आमकां आतां ओपन जाले कारण आमी मायनिंग कॉर्पोरेशन हें ऑलरेडी फॉर्म करपाक घेतलेलें, बट बेगिनात बेगीन आमी ऑक्शन लिजीसांचें करप आनी मायनिंग कॉर्पोरेशनांतल्यानूय बी मायनिंग चालू करप हाज्या खातीर सरकार खूब सिरियस आसा. बेगिनात बेगीन आमी लिजीस ऑक्शन आनी मायनिंग कॉर्पोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान मायनिंग एक्टिविटीज ज्यो गोंयांत आसा ह्यो रिज्यूम करपा खातीर आमी म्हजे डायरेक्टर ऑफ मायन्स हांकां जाता बेगीन कामाक लायतले आनी ते करून घेतले. मायनिंग कॉर्पोरेशन सुरू जायना फुडें काही लिजीस आमी मायनिंग कॉर्पोरेशनांतल्यान चलयतले, काही लिजीस आमी ऑक्शन करतले आनी ताजो मायनिंग कॉर्पोरेशन ऑलरेडी फॉर्म जालें. ह्या हे बील जे आसा हे असेंब्लीत पास जातले आनी फास्ट ट्रॅक करून तेजे उरलेले रुल्स रेग्युलेशन्स फॉर्म जातले जेणे करून मायनिंग कॉर्पोरेशनांतल्यान आनी ऑक्शनांतल्यान मायनिंग सुरू करतले. MECLचो रिपोर्ट जो आसा मायनिंग एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन जे आसा हे आमकां खूब मदत करतले जेणे करून डेपोजिट्स कितले आसा इन वीच मायन कितले डेपोजिट्स आसा हाजी आमकां मदत जातली. त्या खातीर ते आपलें काम हे बेगिनात सुरू करपाचें आसा. आतां तें काम जें आसा हे मायनिंग MEC आतां सुरू करतले म्हटल्या उपरांत एटलिस्ट जशें जशें एका लिजाचे आमकां ज्या प्रमाणे स्टडी मेळटा त्या प्रमाणे आमकां एक्सप्लोर करपाक मेळटा. हे पळय कोण कितें आरोप करता हें म्हाका पडिल्लें ना. मायनिंग चालू करपा खातीर म्हणजे म्हाका दिसता म्हाजे इतके प्रयत्न कोणीच करूंक ना. मागीर ते लेजिस्लेचर रित्या आसतले किंवा सुप्रीम कोर्टांतल्यान आसतले. तेका जो आरोप करता पळय न्ही तेका विचार ताज्या मुख्यमंत्र्यान कितें करून दवरलां तें पयलीं विचार आनी तशें जर आसत जाल्यार आयचे गजालीक जर रिस्पॉन्सिबल कोण आसत जाल्यार ताजो मुख्यमंत्री आसा. हांव परत सांगतलो 2007त जर ह्यो केसी मायनिंग जर रिन्यू केल्लें लिजीस जर रिन्यू केल्ली जाल्यार राज्याचेर ही पाळी येवची नासली हें तेका पयलीं सांग. गोंय दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्यांतल्यान सँड मायनिंग भायर काडटले
हे विशीं बेगीनच अधिसुचोवणी जारी जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. विशेष करून रिक्वेस्ट टू परमिट द सँड मायनिंग इन CRZ. आमी आतापर्यंत NCZM हांच्या रिकमेंडेशन ऑलरेडी आसा की CRZच्या हितूंतल्यान सँड मायनिंग काडपाक मेळटा ते नोटिफाय जावपाचें उरलां. ते थोड्या दिसांच्या भितर तांच्या कडल्यान नोटिफिकेशनूय येतलें जेणे करून CRZ एरियेंतल्यान आमचे सँड मायनिंग भाव आसा हांकां सँड काडपा खातीर जे सँड बार हे मोठ्या प्रमाणात क्रिएट जाता ते काडपाक नोटिफिकेशन्स करपाक तांकां रिक्वेस्ट केली. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. फाटले कांय दीस जाले पावसान गोंयांक झोडपून काडला. गोंयांतल्या हेर वाठारा प्रमाण पर्यटन सुवात आशिल्ल्या बागा रस्त्यांची अवतिकाय जाल्ली पळोवपाक मेळटा. हालींच हे रस्ते सिवेज पायपलायनी खातीर खणिल्ले, पूण कंत्राटदारान बाबत काम केल्ल्यान रस्त्यांची अवतिकाय जाल्या. कंत्राटदारा बरोबर लोक थळावो आमदार मायकल लोबो आनी भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकारा कडेनय बोटां दाखयतात. ह्या रस्त्यात वर्सभरा आदीं ह्यो पायपलायनी घातले उपरांत खऱ्या अर्थान त्रास सुरू जाला. परू खोबरावाड्या वयलो वाठार पावसांत फोंडकुलांनी भरून गेल्लो. आतां ही अवतिकाय सावता वाड्यार पळोवपाक मेळटा. बागांतल्या सावता वाड्यावेले सरकारी शाळे कडली ही अवतिकाय. बागांतल्या पर्यटकांक हो मनीसनिर्मीत फोंड येवकार दिता. सोमारा हांगाचो रस्तो उदका पानां बुडून रावलो आनी उपरांत थंय फोंड तयार जालो. जंय चेंबर दवरल्या थंयच ही घडणूक घडल्या. रस्तो कोसळत रावलो आनी येरादारीक आडमेळी हाडत रावलो. रस्तो गायब जालो आनी गाडयो अक्षरशः फुटपाथा वयल्यान चलोवच्यो पडल्यो. एक फावट एकच गाडी देखून येरादारीचेरूय ताण आयलो. येरादारी सुरळीत करपा खातीर निमणे कडेन पुलिसांक आफोवचें पडलें. उरिल्लो रस्तोय बुडपाक लागला. गाडयो चलोवप्यांक जीव मुठीत धरून चलोवचे पडटात. कांय घरांतल्या उदकाचेरूय तेचो परिणाम जाला. आनी ही दुसरी देख. सावता वाडो बागाच्या कॅन्डेलिया कपेला सामकार एक रस्तो फुटोन उदका पोंदा गेला. रस्तो ल्हव पेड्ड्यार जावपाक लागला आनी अशीच परिस्थिती उरत जाल्यार थंय आनीक एक व्हडलो फोंड तयार जावं येता. गाडयो चलोवप्यांक शिटकावणी दिवपी तकटे थंय लायिल्ले दिसनात. 2 वर्सां आदीं रस्तो हेच सुवातेर बुडिल्लो. ताची दुरुस्ती करूंक नाशिल्ल्यान परतून तीच अवतिकाय जावन रावल्या. फुडाराक हो रस्तो पावस आनी चिखलाक कशें तोंड दितलो तें सरकारच सांगपाक शकता. गोवा 365 खातीर बागांतल्यान समीप नार्वेकार. टॅक्सीवाले आपल्या निर्णया कडेन ठाम आसात. खंयच्याय परिस्थितीन गाडयांक ते मिटर बसोवपाक दिवचे ना. कोर्टान हे मिटर सक्तीचे करूंक ना जाल्यार ते सरकारान कंपल्सरी केल्यात. अखिल गोंय खाजगी बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान सांगले. 24 जुलया सावन टॅक्सीवाल्यांक डिजिटल मिटर बसोवपाची सक्ती करची अशें उच्च न्यायालयान सरकाराक सांगला. पूण अखिल गोंय खाजगी बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान उच्च न्यायालयात वचून ह्या आदेशाक स्थगिती हाडल्या. टॅक्सी युनियन फुडारी बाप्पा कोरगांवकारान जाल्यार शिटकावणीच दिल्या. ते परवाने रद्द करून खाजगी वाहनांनी भाडी मारपाक तयार आसात. डिजिटल मिटर दुरुस्ती करपाची नोटीस रद्द करपा खातीर तांणी सरकाराक 7 दिसांचो अल्टिमेटम दिला. High Court has ordered state government to make taxi operators compulsorily fix digital meters by 24th July. However, All Goa Private Bus Owners Association President Sudeep Tamankar has filed a stay order in the High Court. Taxi union leader Bappa Korgaonkar threatened that they would prefer to cancel their permits and do bhadas in private vehicles. They have given 7 days ultimatum to government to scrap the notice of fixing the digital meters. पूण मावेन गोदिनो जें कितें करूंक सोदता तें चिंतून करचें हें इतलेंच म्हणटा. आनी तामणकारान जें कितें केलां न्हू तेजेर आमी 100% आहा. 24 तारखेर तुमी ते फाटी 24 तारखेची बी ते कांय ना. सुदीपान सगळें सांगलेलें आहा. जें कितें आहा तें आमी सद्या आमी मिटर बसोवपाचें ना. आनी सपोज तशेंच जालें तर आमी दिवसा घोशणा केल्या प्रमाणे प्रायवेट गाडयो करून आमी चलोवपाक तयार आहा. हाय कोर्टाची तर मॅटर जाल्यार सिधादी म्हणपाक येयल्लें कोर्टाची जाल्यार आमचें हें कित्याक जायना. 22,000 फॅमिली आहा तेजेर कांय करूंक जायना. तेज्या पयलीं आमकां आतां पळय वॉट्सॅपार ज्यो मॅसेजी घातल्या आमकां एकट्याकूय कोणाक मॅसेज येवंक ना किंवा आमची खंयची एसोसिएशन आसलें तांकांय इंटिमेशन दिवंक ना. एक खंयच्या तरी पेपरार दिलां आसतलें तें बी आमी दिवपूय ना. म्हूण तरी पूण हांव डावट घेता जाल्यार हें तुमी अशें आतां कित्याक करता. तुमी आमकां पयलीं हितून विश्वासान घेवंक जाय आसलें. एक्रॉस द टेबल बसोवंक जाय आसलें. बाबा अशें हें सांगिना आसता चोरयांनी बॅकडोर तुमी एंट्री कित्याक मारता. ओला उबर हेंच्या गोवा मायल्साची तशीच केली तुवें. आमकां कॉन्फिडन्सान घेयना आसता. तुका एक सांगता तरी आतां जो पर्यंत गोवा मायल्स स्क्रॅप जायना तो पर्यंत आमी मिटराचें हेजें तें आनी कांयच उलोवपाचें ना. हे ते गोड बंगाल पळय करता तें आमी खपोवन घेवपाचें ना. आपयले बसतेन हें लावपाक बशी तिकली लावपाक मागीर कित्याक आपोवंक ना. तो तर बरो हें आसलो न्हू गोंयकाराचेर तर तेका पडला. तो सांगता आमकां गोंयकाराचें पडला जाल्यार तेणी कित्याक आपोवन व्हरोंक ना आमकां. आनी
आनी आमी फूल हँड आमी तामणकाराक दिल्लो आहा जे कितें कायदेशीर बाबी कितें करूंक जाय न्हू आमचे कडेन तोंडान उलयता कायदेशीर बाबी आमी तामणकाराक दिल्ल्या तलवार तेज्या हातीन दिल्ल्या अरे लास्ट डेटीचे उलोवच नाका रे आमी ते घालीत ना रे आमी घालीत ना त्या बापायची आमी प्रायवेट करून मारतले घरा दवरता आनी सरकारान नोकरी दिवची मागीर नोकरी दिवची अरे एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड आसलेले हे अनएम्प्लॉयड करता हेच्या आदी स्पीड गव्हर्नराचे 2007 जेन्ना स्पीड गव्हर्नर लागू जाल्ले पळय त्या वेळाचेर भायल्यो गाडयो ज्यो गोंयांत येतात त्याच्या बद्दल कांयच मेन्शन केल्लें नासलें म्हणजे ते अलाव करतले काय ना ते दिगंबर कामत सरकारान तेन्ना डेप्युटी स्पीकर मोहीन गुदीन आहलो तेन्ना तांकां आमी दाखोवन दिलें की भायल्या गाडया बद्दल कितें तेन्ना नोटिफिकेशन स्टॉप दवरलेलें आयजूय भायल्या गाडया बद्दल कांयच बरयल्लेलें ना म्हणटो हे कितें म्हणला मोटर एवरी मोटर कॅब त्या कायद्या प्रमाणे जर येयले जाल्यार भायल्यो गाडयो सगळ्यो भायल्या गोंयांत ऑपरेट करूंक शकता पूण ह्यो सगळ्यो पळय मुद्दे मांडल्या पळय न्हू ते तेंच्यांनी उत्तर दिवं न्ही तो पर्यंत स्टे दवरून हेचेर सगळें इम्प्लिमेंटेशन हायकोर्टाचें खंयच डिसिजन ना तेणें दाखोवनी न्हू हायकोर्टान हेंच्यांनी इकून दिल्या मरे टॅक्सीवाल्यांक व्हरून सगळें हेंच्यांनी इकून दिल्या म्हणून तुमकां सांगलें न्हू टॅक्सीवाल्याच्या अगेन्स्ट जर कंप्लेनी येताल्यो जाल्यार व्हायट पेपर काडपाक लाय कितल्यो कंप्लेनी येताल्यो कितले एक्शन घेतले कितें तुमचे अंडर ते पॉलिटायज करता तुमचे थोडे दुसऱ्या पार्टीक जॉईन जाले हे जाले नो कमेंट तेजेर नो कमेंट नो पॉलिटिकली आमकां येना आमकां फक्त ध्येय हा हे टॅक्सीच्या धंद्याचेर दिस इज नॉट पॉलिटिकल पूण हेचेर म्हाजो कमेंट ना ओके कित्याक तेणें सांगला न्हू तेणें सांगला चेतनान सांगला की आपण वचत जाल्यार आमचे प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व जातले अरे वेल एंड गुड कोणाशीन वचून जाता तर तेणी करून दाखोवचें तेणी करून दाखोवचें अरे जालेंच न्हू कोण वेलकम सध्या तरी करना तेणी काम करूं न्ही सध्या आमी वेलकम कोणाक करचे ना जो पर्यंत काम करिना आतां तामणकाराक आमी फूल स्विंग दिल्लो ओपन हँड दिल्लो सध्या तेणी करून दाखोवचें ना रे अरे म्हाका सांग खंयच्या फिल्डार तो ना आनी तो करता म्हणून सांगता हेचेर आतां आमी कितपर आमी हें धरपाचें आसलो अजुनूय बराबर आहा ना कोणी सांगला तर अजुनूय ना कोणी सांगला एज अ टॅक्सीकार आमच्या वांगडा आसतलो गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिग्स. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांतले रस्ते राम भरोसे आसात. गोवा 365 सेगीतपणान रस्त्यांची अवतिकाय गोंयकारांच्या दोळ्या मुखार हाडल्या. हे खेपे आमचो कॅमेरा चल्ला फोंडेची पावलां. फोंडेच्या रस्त्यांचो हो आंखो देखा हाल, खरें म्हटल्यार कॅमेरा देखा हाल. ह्या रस्त्या वयल्यान गाडयो धांवडप म्हटल्यार गाडी खिळखिळी जावप हें जालेंच. गाडये बरोबर हाडां खिळखिळी जावप आनी रिपेरिंगाच्या बोवाळांत बोल्सां रिती जावप. PWD मिनिस्टर दीपक पावसकाराक केन्नाय आनी कितले फावटी विचारात, ताची टिपिकल जाप. रोखडेच तुमकां चकचकीत रस्ते मेळटले, पूण ही चकाकी केन्ना दिसतली तेकाच खबर. फाटलीं 4 वर्सां जालीं अधोगती सोंश्याच्या वेगान धांवता आनी प्रगती कांसवाचे गतीन. आमकां फोंड्या सद्या येतलो जाल्यार ह्या रस्त्यांक लागून स्पेशली सिवरेज जें काम फाटलीं 4 वर्सां जालीं चालू आसा कितें आनी फक्त ते रस्ते आडयतात आनी ताजेर कसलेंच काम फाटलीं 4 वर्सां जाल्लें दिसना. फक्त ते उदक सब करतात तें भायर घालता हेंच चालू आसा. आनी ताका लागून कोर्टा कडेन दागान आनी कपलेश्वरी जे 4 रस्त्यां पर्यंत सबंद रस्तो काबार जाल्लो आसा. आमकां निदान सरकारान दुसरें तरी प्रोविजन करचें. खडपाबा नांवाल्यान तो रस्तो वता तोय तुमी सगळो असो बारशें घातला तो बंद केला. फक्त इल्लो असो स्कुटरिंग जागो आसा आनी फुडें वतर एक अशें बंप कशें आहा थंय पडल्यार तो मनीस पडपाचो आनी वेळ पडलो जाल्यार तो मरपाचोय बी स्कुटर जावन. तेन्ना आमी मागता सरकारा कडेन आनी इवन हांव म्युन्सिपाल्टीक सांगता जी म्युन्सिपाल्टीची एरिया येता दाग पर्यंत सगळी म्युन्सिपाल्टीचीच एरिया येता. तेन्ना चेअरमॅनान आनी सीओन हातूंत लक्ष घालून आनी ते कावन्सिलरांनी लक्ष घालून हें मातशें बेगीन करून घेवचें. ते डेंजरस आसा. स्कुटरवाले तर कितलेशेच पडले, म्हज्या मुखार कितलेशेच स्कुटरवाले पडल्या. तेन्ना एक नागरीक आमचे बांदोडेच्यान दुर्भाटच्यान हेवटेच्यान लोक जर येता तर तांकां वेवस्थीत रस्तो तरी आसचो. आतां निगळेची जी बिल्डींग आहा थंयच्यान वता दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टींतल्यान आमी वता अशें करून असो रस्तो असो कितें केला आनी तांणी दिला. पूण हें बरोबर न्ही अशें म्हाका जाल्यार दिसता. तेन्ना सरकारान जाता तितले बेगीन आनी PWD मिनिस्टरान हेवटेन एकदां तरी पासय मारून ते रस्त्याची चवकशी करची कितें चल्लां तें स्वता येवन पळोवपाचें. फक्त PWDचे हांचे तांचेर घालून आमचे मंत्री आसा आमचे आमदार आसा हे लोकांनी ताजी
योग्य ती दखल घेऊन हे बेगीन कित्याक लागून हो प्रोजेक्ट असोच रिंगाळत उरलो सर? आता तो कित्याक लागून म्हाका कळना. एक तर मदीं कोवीड जालें, आतां कोवीड चालू आसा, कामगार नाशिल्ले. मे बी बाकीच्या हायवे भशेन हांगा पैसे ना आसतले, सरकारा कडेन पैसे आसा काय ना हेंय आमकां कळना. तशें न्ही, काम दीस रात चालू आसता. काम चालू आसता, कोण एकलो आसता, पूण जाय तशें काम थंय चाललेलें दिसना. डागांत इवन हांगा हय. आनी जाय तेन्ना तांचे कडेन काम जायना. तांकां जर हवं ते फक्त ते व्हडले बार घालतात, ताचेर तो शीट्स घालता, बंद करता आनी तो ओपन करता. फुडलो पावस आतां हो पावस सोंपतकीर ते परतें ते सगळें ओपन करतले. सो हे खराब रस्त्याचेर आतां तुमच्या सरकारा कडेन कितें मागणी? आमच्या इतलें जाता तितलें बेगीन ते करची. प्रत्येक पावसान हे पावसा पयलीं जातलो, मे म्हयन्या पर्यंत सगळें जातलें. PWD मिनिस्टरान पावसकारान सगळ्यांक सांगिल्लें, पूण आतां पर्यंत कांयच जाल्लें दिसना. पर्यायीचे रस्त्याची सद्या तें जायसर तरी तो रस्तो ओपन करतो. तिस्का वयल्यान अशें वचूं आमी कोर्टा आयल्यान, किंवा तेवटेच्यान येवं. टेम्पररी रस्तो दिवन आमकां आमची मातशी मागणी सरकारान बेगींतले बेगीन विस्तार करची अशी म्हाका दिसता. फोंडे शाराच्या भितरल्या वाठारांत रस्त्यांची इतली अवतिकाय जाल्या की ताका लागून येरादारी जायते फावट आडखळून उरता. सिवरेजीच्या कामांक लागून रस्ते ब्लॉक जावन उरल्यात. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. मंगळारा आषाढी एकादस. गोंय विठ्ठलमय जाल्लें. आला रे हरी आला अशें म्हणत आनी विठुरायाचो जय जयकार करत गोंयच्या वारकऱ्यांनी खानार बावटे घेवन आनी ताळ चिपळ्यो वाजयत वारयेक आरंभ केलो. काणकोण केपीच्या वारकऱ्यांनी आडपय येवन विठ्ठल रखुमायेचें दर्शन घेतलें. जाल्यार कोंबा मडगांवच्या विठ्ठल मंदिरांत विठोबा रखुमाईचो गजर गाजलो. संत बेसवण सर्तीत माणकुल्यांनी वांटो घेतलो. आषाढी एकादस ही गोंया परस कुशीच्या महाराष्ट्रात आध्यात्मिक नदरेन महत्वाची. महाराष्ट्रातल्या खाची कोनशांतल्यान वारकरी चलत पंढरपुरा वतात. पंढरपूरच्या विठ्ठलाक पळोवपाक शेगांवच्यान गजानन महाराज, आळंदीच्या ज्ञानेश्वर महाराजाची, देहूच्यान तुकारामाची, त्र्यंबकेश्वराच्यान निवृत्तीनाथाची, पैठणच्यान एकनाथाची आणि उत्तर भारतांतल्यान कबीराची पालखी येता. गोंयच्यान दर वर्स भावीक पंढरपुरा वयतात, पूण अंदू कोरोनाक लागून गोंयांतल्या मंदिरांनीच दर्शनाची तान भागोवची पडली. काणकोण केपेचे वारकरी मंगळारा आडपयच्या विठ्ठल रखुमाय मंदिरात पावले. पळयात तो आनंद सुवाळो. यंदा हे 2 वर्षे कोरोनाची महामारीमुळे पंढरपूर वारी अशक्य झाल्यामुळे दुधाची तहान ताकावर भागण्यासाठी आम्ही काणकोण पाळोळे येथून श्री भूमिपुरुष मंदिरातून ही छोटीशी वारीचा हा प्रयत्न केला आहे. आम्ही दिनांक 17 रोजी सकाळी तिथं पूजा आटोपून आम्ही या वारीला प्रस्थान केलं होतं. ही वारी दरमजल करत पाडी, आंबावली, केपे, सावर्डे, अमळाय, तरवळे आणि इथं दुर्बाट आडपई इथं काल दुपारी आम्ही इथं पोचलो. वाटेत आनंद जो हा तो द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गणित झाला होता. इतकी वारी ही अत्यंत सशक्त आणि सफल झाली. वाटेत येताना प्रत्येक भाविकाने आमचे उत्स्फूर्त स्वागत केले आणि आम्हाला भरभरून माया आणि प्रेम दिले. त्याचबरोबर आमच्या भोजनाची, चहा पाण्याची, फराळाची सुद्धा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्टपणे केली. आम्ही एवढे भाग्यशाली आहोत की ह्या कोरोनामुळे जरी ती वारी शक्य नाही झाली पंढरपूरची, तरी त्या वारीचं उद्दिष्ट आम्ही ह्या वारीवर आम्ही भरून काढलं आहे. जाल्यार मडगांव कोमाचे विठ्ठल मंदिर भक्तिभावात आणि भजन कीर्तनात रंगून गेल्ले. पळयात मडगांवचो भक्ती सुवाळो.
सतत 2 वर्सां जाली ह्या कोवीड महामारीक लागून अजूनय बी आमची जी आषाढी एकादशी जी आसा ती मर्यादीत स्वरुपात आमी साजरी करपाची आनी सगळे कोविडाचे जे हे आसा SOP सगळे पाळून करतले. तशेंच सकाळी 6 वरांचेर आज देवस्थान तर्फे अभिषेक जालो. ताजे नंतर आतां 12 सप्ताह सुरू जातलो. 12 ते 1 अशें आमचो सप्ताह आसता 24 तास. पण म्हणून त्या हेजे कारणान लागून आमी फक्त 1 तासाचो तो सप्ताह दवरला. परती रातची 9 महाआरती जावन ह्या प्रोग्रामाची सांगता जाता. कांय कडेन संत दर्शनाच्यो तशेंच संतांचे भेसवणीच्यो सर्ती घडोवन हाडल्यो. अशीच एके सर्तींत मयेच्या काव्याबायन संत जनाबाई उभी केली. ताचीच ही एक झलक. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 2 दिसांचे रेड अलर्ट शिटकावणे उपरांत मंगळारा राज्याक ऑरेंज अलर्टाची शिटकावणी दिल्या. 20 जुलय ते 24 जुलय मेरेन कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडूं येता. ह्या पावसा बरोबर वादळी वारेय व्हांवतले. राज्यांतले तापमान उण्यांत उणें 27 डिग्री जाल्यार चडांत चड 23 डिग्री सेल्सियस उरतले. Heavy rainfall very likely at a few places at isolated places on 20th, 21st and 24th July. Heavy to very heavy rainfall very likely at a few places on 22nd and 23rd July 2021. Winds of speed 40 to 50 km per hour gusting to 60 km per hour very likely on 20th, 21st, 22nd, 23rd and 24th July 2021. Fishermen warning up to 75 km from the coast. Strong winds with wind speed reaching 40 to 50 km per hour gusting to 60 km per hour likely to prevail along and off South Maharashtra Goa coast from 20th to 24th July 2021. Fishermen are advised not to venture along and off South Mahagoa coast. Beyond 75 km from the coast, strong winds with wind speed reaching 45 to 55 km per hour, gusting to 65 km per hour, likely to prevail over southwest, west central and adjoining east central Arabian Sea from 20th to 24th July. Strong winds with wind speed reaching 45 to 55 km per hour, gusting to 65 km per hour, likely to prevail along and off Gujarat coast and adjoining North Arabian Sea from 20th to 24th July. Strong winds with wind speed reaching 40 to 50 km per hour to 60 km per hour likely to prevail along and off Kerala, Karnataka coast, Lakshadweep and adjoining southeast Arabian Sea from 20th to 24th July. Fishermen are advised not to venture into these areas during above mentioned period. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळांत घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.